नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे सगळ्यांक येवकार. लास्ट एपिसोड तुम्ही जर पळयला जाल्यार तुमकां याद आसतली की आमी पुरातन भारतीय विज्ञान एन्शंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी हाजे बद्दल थोडेशें स्टडी केल्लें. आमच्या भारतात आनी खूब कडेन संवसारांत प्लॅनेट्सांचो कन्सेप्ट आसा, पूण ग्रह आनी प्लॅनेट्स वेगळे. प्लॅनेट्स म्हणजे आज आमी जाणात आकाशान जे सुर्या भोंवती फिरतात ते, पण भारतान ग्रह हो कन्सेप्ट वेगळो आसा. जे आकाशात मूव जाता ते 9 ऑब्जेक्ट्सांक ग्रह म्हणटात. सूर्य, चंद्र, मागीर विनस, मर्क्युरी, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न हे सगळे आमकां दिसतात विजिबल. पण हे 7च जाले, उरिल्ले 2 कोण? तर भारतीय खगोलशास्त्रात कन्सेप्ट आसा 8th आनी 9th ग्रह, 8वें आनी 9वें ग्रह राहू आनी केतू. आता राहू आनी केतू हांचे बद्दल मातशें डिस्कस करया. हो कन्सेप्ट जो आसा राहू आनी केतू, तुमी हो सायंटिफीक बॅकग्रावंडार असो तुमी चडसो आयकुना आसतलो. कितें तरी प्रॉब्लम जालो जाल्यार चडशे लोक कोणाक सजेस्ट करतात की तूं बाबा तुजी कुंडली दाखय, ज्योतिशा कडेन वच, हें सगळें. आनी मागीर ज्योतीश सांगता की तुका कितें तरी बाधा आसा, राहू आसा, केतू आसा अशें सांगतात. सो राहू आनी केतू कितें तरी आकाशांत त्रास दिवपी वस्तू असो कन्सेप्ट आमच्या भारतीय लोकांच्या मनान एक सामको घट जाला. हे राहू आनी केतू कितें? तांकां कितें तरी सायंटिफीक बेजीस आसा? कितें तें एक्झॅक्टली? आकाशांत तुमी जर टॅलिस्कोप लावन पळयलें, सगळो रिसर्च केलो जाल्यार राहू केतू अशें कांयच मेळना. ते थंय आकाशांत प्लॅनेट्सूय ना, तशे जागेय ना, आनी राक्षसूय ना आनी देवूय ना. मागीर हे राहू आनी केतू कितें? आनी सायंटिफिकली आमच्या खगोलशास्त्रांत ते खूब इम्पॉर्टंट आसात. आनी हांव म्हणटा की हे 9 ग्रह आसा तातूंत सगळ्यान 2 इम्पॉर्टंट ग्रह, व्हेरी व्हेरी पॉवरफूल ग्रह हे राहू आनी केतू आसात. पण कशे पॉवरफूल? कुंडलीन पॉवरफूल न्ही, सायंटिफिकली ऑल्सो दे आर व्हेरी पॉवरफूल. राहू आनी केतू हे कितें हाजे कन्सेप्टाचेर आज उजवाड घालया. पुरातन भारतीय खगोलशास्त्राच्या दृश्टीत वेदीक एस्ट्रोनॉमी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक 2,500 ते 3,000 वर्सां पयलीं एप्रॉक्सिमेटली किंवा ताज्या पयलीं सुद्दां वेदांची रचना जाली. वेद म्हणजे हांवें खुबदां तुमकां सांगलां, इट इज जस्ट पोएट्री, पोयम्स आसा आमच्या सैमाक आनी हे ब्रह्मांडाक आधारीत. इट इज डेडिकेटेड टू द युनिवर्स. सो हातून राहू केतू हो कन्सेप्ट येना. राहू केतू कितें एक्झॅक्टली? जेन्ना एक्लिप्स आसा, ग्रहण आसा, गिराण जाका म्हणटात, ते गिराणाचे घडणुकेन राहू आनी केतू हे खूब इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आसात. पण इम्पॉर्टंट हे कन्सेप्ट आमच्या वेदान येनात. म्हाका इंडियन एस्ट्रोनॉमी, एन्शंट इंडियन एस्ट्रोनॉमीचे खूब इंट्रस्ट, सो हांवें खुबशी स्टडी केली. गेले खूब दीस हांव हे राहू आनी केतूचेर अभ्यास करपाचो प्रयत्न करतां. पूण सरप्रायझिंगली आमचे जे स्टोर ऑफ नॉलेज आसा आमचे वेदाज, हातून राहू केतू अशें कांयच कन्सेप्ट म्हाका मेळना. एक स्टोरी आसा, खूब इंट्रस्टींग स्टोरी आसा. ऋग्वेद हाज्या 5व्या मंडलांत भितर एक इंट्रस्टींग स्टोरी येता. अत्री नांवाचो ऋषी आशिल्लो, अत्री ऋषी. पुरातन आमी ऋषी म्हणया, दे वर थिंकर्स, फिलॉसॉफर्स, सायंटिस्ट्स, इनोवेटर्स ऑफ द एन्शंट टायम्स. सो अत्री ऋषी आशिल्लो, हाजेर एक मंडल आसा ऋग्वेदाचें, तातूंत डिटेल एक्लिप्सा बद्दल बरयल्लें आसा. व्हेरी सरप्रायझींग. वेदीक टायमार अबावट 3-3.5 हजार पयलीं राहू केतू कन्सेप्ट नाशिल्लो, पण हे जे गिराण जाता हाका स्वर्ण भानू अशें नांव आसा. स्वर्ण भानू नांवाचो एक असुर किंवा दैत्य आशिल्लो अशी स्टोरी आसा. आनी तो आकाशांत कितें करतालो? इल्युजन करतालो, माया करतालो. म्हणजे ही वॉज क्रिएटींग अ सॉर्ट ऑफ शो. खरें न्हय अशें क्लियरली वेदांत बरयलां की स्वर्ण भानू आकाशांत एक माया रचयतालो. तो खरें गिराण, म्हणजे आमी आज म्हणटात, आमी आज सगळे गिराण पाळटात, लोक भितात. सूर्यचंद्राचें गिराण जालें की नॉट ओन्ली हिंदूज, सगळे लोक गोंयांत आनी ऑल ओवर इवन वेस्टर्न कंट्रीजांत सुद्दां गिराण पाळटात. पूण एक्चुअली वेदांत क्लियर बरयलां की गिराण ही घडणूक एक्चुअली न्हय, भिवपाची गरज ना, आनी इट इज ओन्ली अ इल्युजन, ती एक माया आसा अशें क्लियरली स्पश्ट बरयलां. आनी तातूंत फुडें बरयलां की अत्री ऋषी जो आशिल्लो ताणें हे गिराणाचेर स्टडी केल्ली आनी ताणें हाजी मिस्ट्री सॉल्व केल्ली. आनी अत्री ऋषी स्वता 5व्या मंडलान ऋग्वेदाच्या म्हणटा गिराण म्हणजे कांय खरें न्हय, तें फक्त एक तरेची माया आसा, एक तरेची सावळी आसा जी सुर्याचेर स्वर्ण भानू घालता आनी ताका 4 पद आसात, 4 स्टेप्स आसात. दीस इज व्हेरी इंट्रस्टींग. आमी जर मॉडर्न एस्ट्रोनॉमीन स्टडी केली, आयची मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, तर गिराणाकूय बी 4 स्टेजीस असतात. एवरी एक्लिप्स हॅज 4 स्टेजीस. टोटल सोलार एक्लिप्स म्हणजे खग्रास सूर्य गिराण एक सैमाची आमची सामकी अद्भुत एक घडणूक आसा. ज्यांनी पळयल्या ते सामके लकी. खूब जाणांनी पळोवना आसतली. जेन्ना दिसाभराक आकाशांत भितर एकदम काळोख जाता, सूर्य ना जाता, नक्षत्रां दिसपाक लागतात. इट इज अ व्हेरी व्हेरी अमेझींग थिंग. आनी ह्या एक्लिप्साक
4 स्टेजीस असतात. आमी एस्ट्रोनॉमीन स्टडी करतात. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ताका कॉन्टॅक्ट म्हणटात. फर्स्ट कॉन्टॅक्ट, सेकंड कॉन्टॅक्ट, थर्ड कॉन्टॅक्ट, 4 कॉन्टॅक्ट्स असतात प्रत्येक एक्लिप्साक. आनी एक्झॅक्टली हेच वेदांत बरयलां की अत्री ऋषीक 4 पद जे गिराणाचे आसा ते खबर आशिल्ले. सो पळयात कितले सायंटिफीक आशिल्ले आमचे पुरातन लोक. पयलीं पुरातन वेदांत राहू केतू हो कन्सेप्ट नाशिल्लो. गिराण कितें आशिल्लें तें खूब सायंटिफिकली इट वॉज रिटन. बट मागीर एक 800,000 वर्सांनी ह्यो सगळ्यो स्टोरीज सडनली एपियर जावपाक लागल्यो. राहू केतू, राक्षस आनी ते गिळटात सूर्य आनी गिराण करतात. हें सगळें कशें आयलें आमच्या भितर, आमच्या वाङ्मयांत भितर, आमच्या विज्ञानान भितर हें कशें आयलें हें खूब इंट्रस्टींग स्टोरी आसा. आनी ती स्टोरी तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतली. पण तरी राहू केतूची सुरवात ते स्टोरीच्यान जाता म्हणून ती स्टोरी ल्हानशी तुमकां सांगता. आतां समुद्र मंथनाची स्टोरी सगळ्यांक खबर आसा. अशी एक घडणूक जाली की देवांक दिसलें आकाशांत की सगळे देवांक 33 कोटी देवांक दिसलें की आमी आमचो पावर आनी मातसो वाडोवचो, आमी अमर जावचे, आमी केन्नाय मरचे न्ही. सो हें करपाक कितें जाय पडटा? अमृत. अमृत, नॅक्टर, एम्ब्रोजिया जाका म्हणटात. हें पिल्यार कोण मरना. सो ते ब्रह्मदेवा कडेन गेले आनी तो म्हणपाक लागलो की हें सगळें जें अमृत तुमकां जाय तें समुद्रान भितर पडिल्लें आसा, तें लिपिल्लें आसा, तें काडप खूब डिफिकल्ट, तें जावचें ना. ताका चड 33 कोटी देव पावचे ना, आनी जाय ताका. सो आतां देवांक प्रश्न पडलो कितें करपाचें. देवांचे कजन्स, तांचे सावत्र भाव आशिल्ले असुर म्हणजे राक्षस, तांचे कडेन गेले आनी तांकां सांगलें की हो प्रस्ताव दिलो की अशें अशें आसा, आमी सगळें अमृत पिवया, आमी आनी तुमीय बी, आनी सगळें आमी अमर जातले. तांकांय आयडिया आवडली. सो फुडें आतां कितें करपाचें विचार केलो. जशें आमी ताक घाडटात, लोणी जाय जाल्यार ताक घाडचें पडटा आनी तातूंतल्यान लोणी भायर सरता. एक्झॅक्टली समुद्राची तशी स्टोरी केली तांणी. समुद्र घाटपाक लागले. व्हडली एक मंदार पर्वत म्हणून नांवाचो एक पर्वत दवरलो, वासुकी नाग घेतलो, सर्प घेतलो आनी ताजेर ताक घाडटा तशें समुद्र घाटपाक लागले अमृत काडपाक. देव आनी राक्षस कितें कितें वस्तू भायर सरपाकूच लागले आनी सगळ्यान निमाणी अमृताचो कळस भायर आयलो. आतां हो अमृताचो कळस जेन्ना भायर आयलो तेन्ना सगळे देव आनी राक्षस ताच्या फाटल्यान धांवले आनी राक्षसांक तो मेळ्ळो. आतां जर राक्षस अमृत पिले जाल्यार देवांची फजिती जाली, तांचो सगळो ड्रामा फेल. सो आतां करपाचें कितें? विष्णू कडेन धांवले. विष्णू म्हणपाक लागलो तुमी कांय भिवूं नाकात, हांव एक कितें तरी एक नाटक करता आनी तांकां फसयता. सो सुंदर बायलेचें रूप घेतलें विष्णून, मोहिनी अवतार, तुमकां खबर आसा मोहिनी म्हणटात ताका. तुमकां सगळ्यांक अमृत दिता, देवांक अमृत दीत गेली आनी राक्षसां कडेन पाव पर्यंत ते पंक्ती कडेन गिळटा सुर्याक आनी चंद्राक. ही स्टोरी आसा. चायनान, जपानान ड्रॅगन आसा, ड्रॅकॉन म्हणटात ताका, एक्लिप्स ड्रॅगन. तो सुर्याक आनी चंद्राक जेन्ना गिळटा तेन्ना गिराण जाता. सगळे कडेन वर्ल्डान ही स्टोरी मेळटा अबावट ड्रॅगन्स इटींग द सन एंड द मून आनी एक्लिप्सीस निर्माण जातात. 1600 वर्सां पयलीं इंडियेचो सगळ्यात नामनेचो आमचो खगोलशास्त्रज्ञ पुरातन भारताचो आर्यभट्ट. सो आर्यभट्टाचें नांव तुमी आयकलां. सो आर्यभट्टान गिराणाचेर डिटेल स्टडी केली आनी फूल वर्ल्डांत अशें म्हणटात की आर्यभट्टा इतली डिटेल स्टडी गिराणाचेर कोणेंय करूं ना. आनी राहू आनी केतू हो कन्सेप्ट आसा, गिराणांचो जो कन्सेप्ट आसा, सो आर्यभट्टाच्या उपरांत आयला. आज जांकां आमी इतले नवग्रहांचो भाग मानतात, देवळांनी तांच्यो मुर्त्यो आसतात, एक्चुअली इट इज अ फॅक्ट की राहू आनी केतू आमच्या भारतांत तशें कांयच नाशिल्लें. की आर्यभट्टाची स्टडीज जेन्ना जाली ऑन एस्ट्रोनॉमी, ताजे उपरांत हो कन्सेप्ट इन एस्ट्रोनॉमी इंट्रोड्यूस केला राहू आनी केतू. राहू आनी केतू हे कन्सेप्ट्स कितें आनी सायन्सान आनी एस्ट्रोनॉमीन ते कितले इम्पॉर्टंट आसात हे जशें आर्यभट्टान स्टडी केलें तें आमी पळोवया. आनी एक्चुअली ते कशें आसा तें आमी पळोवया. एक सिंपल मॉडेल केलां हांवें, व्हडलें कांय ना. एक कार्डबोर्डाचो 2 कुडके आसात, हांगा सर्कल्स कट केल्यात आनी अर्थ आसा ताजेर. आमची पृथ्वी सुर्या भोंवती फिरता. सूर्य हांगा सेंटराक आसा आनी ताजे भोंवती जेन्ना पृथ्वी फिरता एक स्ट्रेट प्लेनान भितर फिरता. इट इज अ स्ट्रेट प्लेन. आतां हो प्लेन तांबडो, हो प्लेन आनी पृथ्वी हांगा आसा. पृथ्वी अशी सुर्या भोंवती फिरता अशें धरया. पूण चंद्र मातसो भानगडेचो ऑब्जेक्ट अशें आमी एस्ट्रोनॉमीन म्हणटात एकदां जोकिंगली दॅट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स इज द मून. बिकॉज चंद्र प्रेडिक्ट करपाक सामको डिफिकल्ट, ताजे मुवमेंट सामके डिफिकल्ट आनी तो अंडरस्टँड करप म्हणजे एस्ट्रोनॉमीची कमी, मॅथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, जॉमेट्री हाजी चड नॉलेज आमकां जाय पडटा. सो मून कसो मूव जाता तें हांव हे प्लेनाचेर दाखयता तुमकां. हो धवो प्लेन आसा, हांगा हो इंटरसेक्ट करया. पळयात. सो जाता कितें, आमची अर्थ हांगा आसा. आमची अर्थ अशी आसा, ती अशी आमच्या सुर्या भोंवती फिरता. पूण आमचो चंद्र जो आसा तो ईस्ट टू वेस्ट पृथ्वीच्या भोंवती फिरना.
चंद्र एक विचित्र गती करता, तो वयर सकल वता, नॉर्थ टू साऊथ फिरता. हो जर चंद्र आसा जाल्यार चंद्र असो पृथ्वीच्या भोवती फिरना, चंद्र असो वता, वयर सकल वता, नॉर्थ टू साऊथ वता. आनी जाता कितें, म्हयन्यान दोनूच दीस सारके 15 डेज अपार्ट, 15 दिसांचो गॅप आसता की एक पॉयंटार चंद्र सारको पृथ्वी, चंद्र आणि सूर्य एका लायनीन येतात आणि परत 15 दिसान त्याच लायनीर परत चंद्र पावता, जेन्ना चंद्र, पृथ्वी आणि सूर्य एका लायनार असतात. सो 5 डिग्री, हांगा 5 डिग्री इतले चंद्राची प्लेन ऑफ रोटेशन अराउंड द अर्थ, रिवॉल्युशन टिल्टेड आसा. आणि त्याच खातीर चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या प्लेनार मूव जायना, वयर सकल नॉर्थ साऊथाक मूव जाता. आणि जेन्ना चंद्र हांगा प्लेनाचेर वयर येता, एसेंडिंग म्हणटात ताका, वयर येता आणि हे पॉयंटाक टच करता, प्लेन ऑफ द मून, प्लेन ऑफ द अर्थ जे इंटरसेक्ट जाता, ते पॉयंटार जेन्ना चंद्र टच करता ताका एसेंडिंग नोड किंवा राहू अशें म्हणटात. आणि जेन्ना चंद्र हांगा म्हयनोभर मूव जाता आणि दुसऱ्या पॉयंटार येता, सनाची अर्थाची सना भोवती प्लेन आणि चंद्राची अर्था भोवती प्लेन हे इंटरसेक्ट 5 डिग्रीज, हे हांगा पॉयंटार जेन्ना पावता तेन्ना चंद्र सकल देंवता, सावथाक वता, ताका सदन नोड किंवा डिसेंडिंग नोड अशें म्हणटात. सो राहू म्हणजे जेन्ना चंद्र वयर सरता आणि केतू म्हणजे जेन्ना चंद्र सकल येता. हे सारके 15 दीस लागता हांगच्यान हांगा पावपाक. आणि आर्यभट्टान हें स्टडी केल्लें. हे कन्सेप्टाक आर्यभट्टान राहू म्हणलें आणि हे कन्सेप्टाक केतू म्हणलें. एसेंडिंग नोड इज राहू, डिसेंडिंग नोड इज केतू. एक्चुली ते प्लॅनेट्स न्हय, आकाशांत तशें कांयच ना. ते पॉयंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जे पॉयंटार जर चंद्र पावलो जाल्यारूच गिराण जावपाक शकतात. हे एक्लिप्स पॉयंट्स किंवा नोड्स अशें आर्यभट्टान आपले आर्य सिद्धांतान, आर्यभट्टियम जाका म्हणटात, तातूंत बरयल्लें, क्लियर बरयल्लें. फुडें एक इंट्रस्टिंग कन्सेप्ट जाता. जेन्ना आर्यभट्टान हो राहू केतूचो कन्सेप्ट दिलो तेन्ना फुडें आर्यभट्टाचे फुडें भागवत पुराण बी बरयलें इन द 6th century अशें म्हणटात, आर्यभट्टाची एक 100 वर्सां उपरांत. तेन्ना तो जो ऑथर आशिल्लो आमच्या भागवत पुराणाचो, ताणें कितें केलें, आर्यभट्टाचे सायंटिफीक कन्सेप्ट्स राहू आनी केतू हे काडले आनी तांणी स्टोरीन भितर घाले. राहू ऑलरेडी आशिल्लो गिराण करतालो. सो जर राहूचे समुद्र मंथनान कापिल्लें शरीर आशिल्लें तें तांणी खंयच्यान तरी हाडलें आणि ते शरिराक केतू अशें नांव दिलें. सो आतां हाज्या फुडें राहू आनी केतू हे नवग्रहांत कॉन्सेप्ट येतात. ताजे पयलीं एक 1500 वर्साच्या पयलीं, 1550 वर्साच्या पयलीं भारतांत राहू केतू अशीं ग्रहां नाशिल्लीं. आर्यभट्टान तांचे रिसर्च केल्या उपरांत फुडें आर्यभट्टाचे उपरांत भागवत पुराण बरयलें आणि अमृत मंथनाची स्टोरी येता. तातूंत राहू ही तकली जी सूर्याक गिळटा आणि केतू हे ताजें शरीर किंवा शेपटी जी चंद्राक गिळटा आणि हे दोन गिराण करतात असो कन्सेप्ट फुडें भारतांत येवपाक लागलो. आणि आज राहू आणि केतू सगळे कडेन प्रसिद्ध आसात. राहु ग्रहम